नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास हो मंत्र पुराय संवसाराक दीपस्तंभासारको मार्गदर्शक थारतलो. नवी दिल्लीत G20 पंगड परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलो विश्वास. G20 परिशदेच्या निमतान देशांत आयिल्ल्या राष्ट्रमुखेल्या वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची द्विपक्षीय बसका जाल्यार सुरू. वेगवेगळ्या विशयांचेर जाता भासाभास. गोंयांत जावपी प्रतिश्ठेच्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी 25 ऑक्टोबराक जातले उक्तावण. मशाल अनावरण कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या माहिती. कारगिल झुजांत वांटो घेतिल्ल्या जवानांचो खासा कार्यावळीत जालो भोवमान. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान जाले वांटेकार. आणि खेळांत क्रिकेट आशिया कप क्रिकेट सर्तीत सुपर 4 पंगडावेल्या खेळांत यजमान श्रीलंका आणि बांगलादेश पंगडा मदीं खेळ सुरू. कुरुबावलो जिखून श्रीलंकेची फलंदाजी. पळोवया खबरो विस्तारान. मानव केंद्रीत दृष्टिकोनांतल्यान आपले उत्तरदायित्व निभावन वाटचाल करूंक जाय अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी G20 पंगड परिशदेच्या उक्तावण सत्रांत केलें. कोरोनाच्या काळा उपरांत संवसारभरांत अविश्वासाचें वातावरण निर्माण जाल्लें, मात कोरोनाचेर यशस्वी मात करून आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन यश मेळयलें. तशेंच वैश्वीक अविश्वासाचेर मात करून परिवर्तना खातीर एकठांय येवंक जाय अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें. G20 राष्ट्र मुखेल्यांच्या 2 दिसांच्या शिखर परिशदेक आयज नवी दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला सुरवात जाली. आयच्या पयल्या सत्राचो विशय वन अर्थ असो आशिल्लो. प्रगती मैदानाचेर खासा उबारिल्ल्या भारत मंडपम ह्या शामियानात ही परिशद आयोजीत केल्या. आयच्या काळात सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास हो मंत्र पुराय संवसाराक दीपस्तंभासारको मार्गदर्शक थारतलो असो विश्वास तांणी उक्तायला. विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है. युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है. जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं. विकसीत आणि विकसनशील राष्ट्रांमध्ये आशिल्ली दरी उणी करपा खातीर तशेंच अविकसीत राष्ट्रांक देका दिवपाचे नदरेन G20 राष्ट्रांक म्हत्वाची भूमिका बजावंक शकतात अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलां. आफ्रिकन युनियनाक G20 समूह गटात स्थायी सदस्यत्व दिवपा खातीर तांणी प्रस्ताव सादर केल्लो. ताका आयज पयल्या सत्रांत मान्यताय मेळ्ळी. आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं. नवी दिल्लीत भारत मंडपम हांगा ओडिसांतल्या नामनेच्या कोणार्क देवळाच्या चाकाच्या भव्य प्रतिकृतीच्या साक्षीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी G20 समूह गटांतल्या मुखेल्यांक येवकार दिलो. ह्या देवळाक प्राचीन इतिहास आसा. देवळाच्या चाकाची उभारणी पयलो राजा नरसिंहदेव I हांचे कारकिर्दीन 13व्या शेंकड्यांत जाल्ली. 24 आरे आशिल्लें हें चाक भारताच्या राष्ट्रध्वजांत लेगीत रुपांतरीत जालां. प्रधानमंत्र्यांनी एकवटीत राष्ट्र महासंघाचे महासचिव अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन, ब्रिटनचे प्रधानमंत्री ऋषी सुनक, जपानचे प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा, अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष अल्बर्टो फर्नांडिस, नायजेरियाचे राष्ट्राध्यक्ष बोला अहमेद टिनुबू, मॉरिशसचे प्रधानमंत्री प्रविंद जगनॉथ, इटलीचे प्रधानमंत्री जिओर्जिया मेलोनी, अमोनाचे सुलतान हॅथम बिन तारिक, दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रपती सिरिल रामापोसा, रशियाचे विदेश मंत्री सर्गेई रावरो आणि बांगलादेशाचे प्रधानमंत्री शेख हसीना हांकां येवकार दिलो.
G20 परिषदे खातीर भारतांत आयिल्ल्या वेगवेगळ्या देशांच्या मुखेल्यांक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी समस्त देशवासियांच्या वतीन उर्बेभरीत येवकार दिला. ह्या देश मुखेल्यांक तशेंच आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या प्रतिनिधींक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज सांजे राष्ट्रपती भवनांत येवकार सुवाळ्याचें निमंत्रण दिलां. G20 परिषदे खातीर भारतांत आयिल्ल्या राष्ट्र मुखेल्या वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या द्विपक्षीय बसका सुरू आसात. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे मदीं जाल्ल्या बसकेंत भारत अमेरिका भागीदारी घटमूट करपा संदर्भात भासाभास जाली. हे बसकेंत हेर मुद्द्यांचेर लेगीत दोनूय फुडाऱ्यां मदीं चर्चा जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी बांगलादेशाच्यो प्रधानमंत्री शेख हसीना हांचे वांगडा भारत बांगलादेश संबंदांचेर समाधान उक्तायलें. ते भायर मॉरिशसचे प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ हांचे वांगडा लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी बसका घेतली. भारत मॉरिशस देशा मदल्या राजकीय संबंधान अंदू 75 वर्सां पुराय जातात. ते फाटभुंयेर ही महत्वपूर्ण बसका आसात. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत. मुई nous इंडिया, sommes l'Inde. नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती हिंदियान सलाम हिंदुस्तान. We are India. Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. गोंयांत जावपी प्रतिश्ठेच्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचें उक्तावण 25 ऑक्टोबर दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. काल राष्ट्रीय क्रीडा सर्तीच्या मशाल अनावरण आनी थीम सॉंग उक्तावण ह्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री उलयताले. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी काळांत राष्ट्रीय सर्ती गोंयांत जातात ही दरेक गोंयकारां खातीर अभिमानास्पद गजाल आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. खूब खोस भोगता. सगळ्यात पयलीं लोगो लॉन्च, ताज्या उपरांत मास्कोट लॉन्च, मशाल लॉन्च, हे तिनूय सेरेमनी मोठ्या व्हडा उत्साहात गोंयांत आमी मनयले आनी ताज्या उपरांत जावपी नॅशनल गेम्स हाची तयारी सगळ्या नेटांत सुरवात आसा. खूब खोस भोगता की ही नॅशनल गेम्सची तयारी करता आसतना आमी सगळे जाण प्रत्येक सेरेमनींत मोठ्या प्रमाणात वांटेकारी जाता आनी एका फुडें एक इव्हेंट सातत्यात इतर नॅशनल गेम्साच्या पेक्षा खूब बऱ्या पद्दतीत गोंयांत करून दाखयता. गोंयकारां खातीर, गोंयच्या खेळगड्यां खातीर हो मानाचो क्षण आसा आनी म्हणून तर आमी सगळ्यांनी तयार आसपाक जाय नॅशनल गेम्स होस्ट करपा खातीर, नॅशनल गेम्स पळोवपा खातीर. गोंयकारांच्या खातीर हो भाग्याचो क्षण आसा. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजना खातीर राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी सरकाराची तोखणाय केल्या. गोंयच्या शब्दकोशांत अशक्य ही उतरां ना. सगळ्या गोंयकारांनी 37वी राष्ट्रीय खेळा सर्त यशस्वी करची अशें आवाहन राज्यपाल पिल्लय हांणी ह्या वेळार केलें. Goa is considered as the Devabhoomi of our Bharat. And in one concept is that in Devabhoomi, if Deva's blessing is there, God's blessing is there, we will be able to succeed in all our attempts. In fact, it is a challenge because athletes from all parts of India are coming here and we will have to make arrangement for them. Of course, monetary aspect, Union of India and state government and other organizations will help us. But the need of the hour is unity among the Goan people for toiling for the success of this attempt. I am remembering one thing in the history. गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या जनजागृती खातीर
दोनापावला हांगा राजभवन ते बांबोळी एथलेटिक्स स्टेडियम मजगती क्रीडा सर्तीची प्रज्वलित केल्ली मशाल घेवन आयज सकाळी रिले मशाल रॅली आयोजीत केल्ली. खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांच्या मुखेल हाजेरीत मशाल रिलेक राजभवन हांगच्यान सुरवात जाली. ह्या वेळार खेळा खात्याचे सचिव, संचालक, हेर पदाधिकारी आनी राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार खेळांत वांटो घेतिल्ल्या खेळगड्यांनी खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी ह्या वेळार आपले मनोगत उक्तायले. आजचो हो विषय एकूच आसा की ही मशाल सबंद गोंया भितर नॅशनल गेम्साचो अवेरनेस जावचो. मशाल ही एका खंयच्या एका कार्यक्रमाची किंवा एका खेळाची एक स्फूर्तीदायक एक नवचैतन्य निर्माण करणं, तांचे विशीं एक सातत्यान काळजांत एक ज्योत पेटोवपाचो आनी ही ज्योत सातत्यान जर काळजांत जर पेटली आनी आपूण कितें करपाक जाय, आपलें ध्येय कितें आसा, उद्दिश्ट कितें आसा, प्रत्येक जो आमचो गोंयकार जो आसा, प्रत्येक जो एथलीट्स जो आसा ताका दिसपाक जाय यदा कदाचित केन्नाय मुखार आमचे हेजे तरेचे मोठे जर गेम्स जर जाल्यो जाल्यार त्याचो एक पार्टिसिपंट म्हणून हांवूय आसपाक जाय, अशे तरेची एक नवचैतना निर्माण करपा खातीर आजची ही कार्यावळ जावन आसा. आनी एक 4 मेट्रोपॉलिटन जे सिटी जे आसा ताचे मागीर कन्फर्म करून पण दिल्ली हे कन्फर्म जावन आसा, आमचे मुंबय शहर कन्फर्म जावन आसा. तदनंतर 2 शहरां कडेन ही मशाल त्या कन्सर्न ते राज्य जे मुख्यमंत्री आसात किंवा जे स्पोर्ट्स जे एसोसिएशन आसात हायवे आनी तांच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान आमी हे ट्रॅव्हल करतले. संपूर्ण भारतभर अशे तरेचे आमच्या नॅशनल गेम्स यशस्वी जावपा खातीर सगळ्या भारतीयांचो आशिर्वाद, भारतीयांचो प्रेम, पत्रकार बंधूचो सगळ्यांचो आमकां पॉझिटिव्ह सपोर्ट मेळप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. राज्य दिव्यांग आयोग, राज्य सरकारच्या माहिती आणि प्रसिद्धी संचालनालय आणि लक्ष फाउंडेशन हांच्या जोडपालवान वास्कोंतल्या बिट्स पिलानी सभाघरांत आयज कारगिल झुजांतल्या विरांचो भोवमान करपाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळीत समाज कल्याण आणि पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय, आयोगाचे आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीत कारगिल झुजांत वांटो घेतिल्ल्या जनरल रविंद्र सिंग आणि हेर 9 जवानांचो मानेस्तांच्या हस्तुकी भोवमान जालो. ह्या वेळार मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी देशाच्या संरक्षणा खातीर बलिदान केल्ल्या शहिदांक आर्गां ओंपली आणि सीमेचें रक्षण करपी जवानांक नमन केलें. ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे लेगीत आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान वांटेकार जाले. तांणी आपलो संदेश दिलो. त्यांचा एक्सपिरियन्स आयकपाची तुमकां संद मेळ्ळी. वेगवेगळे कर्नल, वेगवेगळे कॅप्टन, वेगवेगळे मेजर्स हांच्या मदीं आज तुमचे इंटरव्यूज जाले. तुमी तांचो एक्सपिरियन्स आयकला आसतलो. आमकां खबर आसा आमी जरी बॉर्डरीचेर नासले पण आमी सी बॉर्डरीचेर आसा. जितके आज आमी पळयता की लँड बॉर्डरीचेर हे इश्यूज म्हत्वाचे आसा. आज त्याच पद्दतीची सेक्युरिटी ही कोस्टल बॉर्डरीचेरय गरज आसा. आणि आम्ही 27/11 मुंबईतलो जो इन्सिडंट पळयलो त्या इन्सिडंटाच्या उपरांत कोस्टल बॉर्डर, कोस्टल सेक्युरिटी ही तितकीच म्हत्वाची आसा. आणि गोंयांत सुद्धा आमी त्या पद्दतीची कोस्टल सेक्युरिटी ही टायटन करपाक लागलेली आसा. वेळच्या वेळी आमी कोस्ट सेक्युरिटी आतां गोवा स्टेटी बरोबर वेगवेगळ्यो मिटिंग्स घेवन कोस्टल सेक्युरिटी तितकीच टायट करपाक लागलेली आसा. This gathering is a testament to our unwavering respect and admiration for those who displayed unparalleled courage and selflessness in the face of adversity. The Kargil War, which took place in 1999, was a defining moment in the history of our nation. It was a test of our heroes to resolve, the test of the indomitable spirit that defines the heart of every Indian. And in the midst of challenge, our soldiers rose to the occasion with valor and determination that has since become legendary. We are here today to honor those who gave their life, all those who sacrificed their comfort and even their lives to protect the great nation. These heroes who scaled treacherously peaks, withstood brutal weather and engaged in the intense combat of high altitude, did so not for glory or recognition but out of a profound sense of duty to their motherland, Bharat.
दोळे हे सैमीक देणगी आसा. दरेकाचे जिणेंत दोळ्यांक चड म्हत्व आसा, देखून दोळ्याची काळजी घेवप गरजेचें अशें मत कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी उक्तायलें. विजन फॉर ऑल ह्या विद्यार्थ्यां खातीरच्या दुसऱ्या पावण्यावेल्या दोळे तपासणी शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्याक मंत्री गावडे उलयताले. उडपीच्या प्रसाद ओठांचेर आशिल्ले गुदमरलेले शब्द, ओठांचेर आशिल्ले गुदमरलेले शब्द नकळत आमच्या डोळ्याकडेन वळटात, नकळत आमच्या डोळ्याकडेन वतात आणि थरथरलेल्यो ज्यो पापडी ज्यो असतात ते दोळ्यांतले गुपीत तुमच्या मुखार पावयतात. आणि म्हणूनच ह्या दोळ्याक इतले तरेचे महत्व आसा. आणि निसर्गान दिल्लो किंवा सर्वांग सुंदर ब्युटी हॅज टू बी प्लीज, नेचरच ब्युटी जी आसा किंवा एकमेक मुखाकडे आम्ही काही गोष्टी संवाद करतात, त्या संवादातल्यानूच काही गोष्टी मुखार येवप हे तितल्याचे महत्वाचे आसा. आणि म्हणूनच आज गोंयच्या सरकारान ठरवलेले आसा तुमचे दोळ्यांची काळजी पयलो घेवपाक आसा. आणि ती काळजी आता जर घेतली जाल्यार मुखार तेजो तुमकां त्रास जावपाक ना. कारण बरेचशे जण मागीर कॉर्पोरेट सेक्टराक आसूं किंवा सरकारी मळाचेर आसूं, ज्या वेळाचेर आमी खंय तरी एक नोकरे खातीर वतले त्या वेळाचेर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ही खूब म्हत्वाचें आसता. उडपीच्या प्रसाद नेत्रालय आणि वन सायड फाउंडेशनाच्या जोडपालवान CSR प्राधिकरण आणि नियोजन आणि सांख्यिकी खात्या वतीन रवींद्र भवनात आयोजित केल्ल्या ह्या शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्याक दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, शिक्षण संचालक शैलेंद्र झेंगडे, प्रसाद नेत्रालयाचे दोतोर कृष्णप्रसाद कुडलो आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. खुबशे फावटी आतांच तुम्ही जर भाशणात ऐकले आसतना जाल्यार अराउंड 25% भुरग्यांक रिफ्रॅक्टिव्ह एरर आसता. आता रिफ्रॅक्टिव्ह एरर म्हणजे कितें तर भुरग्यांक एक तर प्लस नंबर पण जास्त करून भुरग्यांक मायनस नंबर असता, ताका मायोपिया म्हणतात किंवा सिलिंडर नंबर असता. खुबशे फावटी शाळेंत भुरगे असतात आणि एक भुरगे प्रत्येक फावटी बोर्डार पळयतना मिस्टेक करता. मोस्ट ऑफ द टाइम अनलेस प्रूव्ड अदरवायज टिचरीक दिसता हे भुरगे कॉन्सन्ट्रेट करना म्हणून हे स्पेलिंग मिस्टेक करता. पण खुबशे फावटी ह्या भुरग्याक लास्ट बेंचार बसून दिसनातूच ना बोर्डाचेर. All children should go undergo screening of their vision before the age of 11. Must. राज्य मंत्रिमंडळाच्या काल जाल्ल्या बसकेत भारतीय अंतरिक्ष संशोधन केंद्र म्हळ्यार इस्रोन चांद्रयान-3 मोहीम यशस्वी केल्ले खातीर इस्रोक परबी भेटयल्या. मंत्रिमंडळान त्या खातीर भारत सरकाराक लेगीत परबी दिल्या. केंद्राच्या दक्षिण ध्रुवार चंद्रयान-3 यशस्वीपणान देंवयल्ले खातीर इस्रोचे सगळे शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ आनी संबंदीत तोखणाय पात्र आसा अशें ह्या अभिनंदन ठरावांत नमूद केलां. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत ह्या मोहिमे खातीर वैज्ञानिकांक दिल्ली उर्बा अभिनंदनाक पात्र आसा अशेंय नमूद केलां. इस्रोच्या फुडल्या मोहिमेक राज्य मंत्रिमंडळान परबी भेटयल्या. माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या कार्यालयांत आयज वार्षिक श्री सत्यनारायण महापूजेचे आयोजन केले. खात्याचे कर्मचारी पुरुषोत्तम परवार आणि सहपत्नीक श्री सत्यनारायणाची पूजा केली. ह्या वेळार आरती, भजन, तीर्थप्रसाद आणि महाप्रसाद वाटप जाले. ह्या कार्यावळीक व्हडा प्रमाणात भाविकांनी हाजेरी लायली. भोम हांगच्या श्रीकृष्ण नागझरकर बाल भजनी मंडळान भजन सादर केले. प्रसार माध्यम प्रतिनिधी आणि हेर भाविक व्हडा संख्येन कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो.
आंध्र प्रदेशाच्या गुन्हा अन्वेषण विभागान आंध्र प्रदेशाच्या आदले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हांकां आयज नंदियाला हांगा अटक केल्या. कुशळटाय उदरगत महामंडळ अर्थीक घोटाळो प्रकरणात तांकां ही अटक जाल्या. कंत्राटांत फेरफार करप, भौशीक निधीचो गैरवापर करप आनी महामंडळाच्या नांवाखाला बोगस येवजण्यो चालीक लावप ह्या सारको आरोप नायडू हांचे आड आसा. स राज्यांतल्या 7 विधानसभा सुवातां खातीर जाल्ल्या पोटवेंचणुकेची काल मतमेजणी पुराय जाली. 7तल्यो 3 सुवातो भाजपान जिखल्यात जाल्यार झारखंड मुक्ती मोर्चा, समाजवादी पक्ष आनी तृणमूल काँग्रेस हांणी दरेकी 1 सुवातीचेर जैत मेळयला. त्रिपुरांतल्यो 2 सुवाती भाजपान व्हड मताधिक्य घेवन जिखल्यात. G20 शिखर बसकेंत आयज वेगवेगळ्या बसकांचेर भासाभास जाली अशी माहिती केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. G20 देशांच्या विशेष तज्ञांनी MDB घोटमूट करपा खातीर काम करतली. हे बसकेक लिडर्स डिक्लेरेशन सहमत जाला अशें सांगून संवसारीक बँकेची अर्थीक तांक अदीक सक्षम करपाचो निर्णय पयल्या सत्राच्या बसकेंत जाला अशें मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें. विदेश वेव्हार मंत्री S. जयशंकर हेवूय ह्या जोड पत्रकार परिशदेक हाजीर आशिल्ले. And as a result of which several outcomes of the finance track will certainly reflect these objectives with which we started the negotiations. It has been very clear in our mind that we should ensure that no one is left behind in our pursuit of global solutions. So we have endeavored to support countries, especially those from the global south, to be an integral part of the global decision-making process. मोरोक्को ह्या उत्तर आफ्रिकन देशात काल राती जाल्ल्या भिरांकूळ भुंयकापांत 600 परस अदीक लोकांक मरण आयलां जाल्यार 300 परस अदीक लोक जखमी जाल्यात. जखमींतल्या 51 जाणांची भलायकी गंभीर आसा. मरण आयिल्ल्या भुरग्यांचो आंकडो अदीक आसपाची शक्यताय उक्तायल्या. थळाव्या प्रमाण वेळे प्रमाण राती 11च्या सुमाराक मोरोक्कोच्या मध्य भागात 6.8 दशांश तांकीचो भुंयकाप जालो. मजगतीं मोरोक्कोंतल्या भुंयकापांत जीवनहानी जाल्ल्यान नागरिकांच्या कुटुंबा प्रती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख उक्तायलें. भुंयकापग्रस्त भागाक भारत सरकार जायती मजत दितलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी भौशीक माध्यमांतल्यान कळीत केलां. नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या G20 शिखर बसकेंत प्रधानमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं. हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो. इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं. अमेरिकन उक्ता टेनिस सर्तींत दादल्यांच्या एकोडी खेळांत डॅनियल मेदवेदेव आनी नोवाक जोकोविच हांचे मदीं निमाणे फेरये खातीर लढत जातली. उपांत्य फेरयेच्या खेळांत मेदवेदेवान कार्लोस अल्कराज हाचो 7-6, 6-1, 3-6 आनी 6-3 अशा गुणांनी पराभव केलो. उपांत्य फेरयेच्या आनी एका सामन्यांत नोवाक जोकोविच हांणी शेल्टन हाचो 6-3, 6-2, 7-6 असो पराभव केलो. मजगतीं भारताचो रोहन बोपण्णा आनी ऑस्ट्रेलियाचो मॅथ्यू एबडनच्या जोडयेक दादल्यांच्या दोट्टी गटांत निमाणे फेरयेंत R. राम आनी J. सॅलिसबरी हांचे कडल्यान 2-6, 6-3, 6-4 अशा गुणांनी हार खावची पडली. आशिया कप क्रिकेट सर्तीत सुपर 4 पावंड्यातल्या खेळांत आयज बांगलादेश आड श्रीलंका मजगतीं खेळ सुरू जाला. कुरुबावलो जिखून श्रीलंकेन फलंदाजीक सुरवात केली. निमाणी खबर हातांत आयली तेन्ना 43 षटकांत श्रीलंकेन 5 गडे वगडावन 204 धांवड्यो केल्यात. हाचे पयलीं सुपर 4 खेळांत पाकिस्तान पंगडान बांगलादेशाक 7 गड्यांनी हारयले. फाल्यां आयतारा कोलंबोत भारत आड पाकिस्तान पंगडा मदीं खेळ जावपाचो आसा. राज्यांत काल सावन पावस परतून सक्रीय जाला. काल राती गोंयच्या जायत्या वाठारांनी पावस पडिल्ल्याच्यो खबरी आसात. आयज सकाळीं लेगीत पुराय गोंयांत पावसान हजेरी लायली. फुडले 2 दीस हवामान खात्यान राज्यांत येलो अलर्ट जारी केला. आतां मेरेन राज्यांत 113 इंच पावसाची नोंद जाल्या. आतां मेरेन सांग्यात सगळ्यांत अदीक 124 इंच पावस पडिल्ल्याची नोंद आसा जाल्यार फोंड्या 115 आनी पणजे 105 इंच पावस जाल्ल्याची नोंद जाल्या.
पुळ्याचे तापमान पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 31.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास हो मंत्र पुराय संवसाराक दीपस्तंभा सारको मार्गदर्शक थारतलो. नवी दिल्लींत G20 पंगड परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलो विश्वास. G20 परिशदेच्या निमतान देशांत आयिल्ल्या राष्ट्रमुखेल्या वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची द्विपक्षीय बसका जाल्या सुरू. वेगवेगळ्या विशयांचेर जाता भासाभास. गोंयांत जावपी प्रतिश्ठेच्या 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी 25 ऑक्टोबराक जातले उक्तावण मशाल अनावरण कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या माहिती. कारगिल झुजांत वांटो घेतिल्ल्या जवानांचो खासा कार्यावळींत जालो भोवमान. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान जाले वांटेकार. आनी खेळांत क्रिकेट आशिया कप क्रिकेट सर्तीत उपचार पावणेवेल्या खेळांत यजमान श्रीलंका आनी बांगलादेश पंगडा मदीं खेळ सुरू. कुरुबावलो जिखून श्रीलंकेची फलंदाजी. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.